बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू देव काकुलतीचो सागोर जाचे थंय हांवें नितळ जातां आनी हिमाप्रा चड धोवी जातां ह्या अपरिमीत काकुलतेक सरी जावन आमच्या जिणेंत नवसरणी हाडूंक आनी बापाच्या कोपांत वेंगून रावूंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवन दिता मेघाप्रावतीच्या उतरांद्वारी आनी वेचीक पुताचे ओपारी मरिफात पवित्र सभा ह्या कुरपेच्या काळार देवा ते राजी जावंक उगडास करता पूण पातकाद्वारी ताचे तावन मोयलां पयस गेल्ली आमी ताची काकुळट जोड घी म्हणलें चिंताप आमकां दोस्ताना सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ म्हणल्यार सताचे बरवसूंक आयचें कीर्तन आज आमकां सांगता तर उठया बापाय म्हणूंक आडवार नटलेल्या ताची काकुळट वर्णिया आनी ताचे ते पाटी सरूंक हर प्रयत्न आज आमी करुया तर ह्या युक्करिस्तान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसळून सांगता मनाचे तोंडांत उसळून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो घेवन सदांच सांगता सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सर्वेस्पर आमच्या महिमेवंत बापा या संवसारांत आसतनाच पवित्र देणयांनी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय तर आमी ह्या संवसारांत आसा सर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सासनाच्या उजवाडाक आमकां पावय ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक
मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजी बेतकाटी घेवन तुजे परजेक सरोवाक व्हर. तुज्या दायजाचो हिण हो. पिकाळ भुंयचे मोदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरोवाक वेतलो तशें ताका आतां बाशनांत आनी गिलियादांत सरोवाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजान वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय, बगार काकूट दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकूट कर. आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याचे गुंडाळ्यांत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सपूत दिलोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकूट दाखय. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. जिवा म्हज्या ताच्या पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरनाका. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. तोच सर तुजे अपराध बक्षिता. सकट पिडांक वोकार दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही. वय तो सदांकाळ रागदन रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीपण तो घेना. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. प्रितमे प्रास मळप जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यांतय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तूं काण उडयता. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दयाळ. तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. हांव तूं म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचून पाप आदारले. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी साबार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकवणूक आयकूंक ताचे जशी वेताले. हें पळोवन फरीचे आनी शास्त्री आपणायतल्यांक अशें पुरपुरूंक लागले, ओ मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवूंक जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एका मनशाक 2 पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवूंसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नांत धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन
तो पयशिल्ल्या गावाक बायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडुपुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें फकडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका बडकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सोरूंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच सुटून म्हज्या बापाय सशी वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो मुंडलेक. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तो व्हड पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापोय आपल्या साकरांक आपोवंक सांगूंक लागलो, वेगीं वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मॉर्न पावुल्लो आतां जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसुल्लो तो फाटीं येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाऊ आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तो ताचो बापोयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुज्या खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां सांगता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विभाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाटको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मॉर्न पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. चुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें, वागणी तुका क्रिस्ता. शुभ वार्ता मस्तू लांब आसा, कित्याक वेचीक पुताची ओपार. ती आमी वेचीक पुताची ओपार म्हणा जाय की ह्या बोक्सान्याचो बापूय ताची ओपार म्हणा जाय की म्हणलो जायतो तर्क आसा. कित्याक वेचीक पोताची ओपार म्हणच्या की चड करून बापायचे बोक्साने कितें म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण ओपार लांब आसा. भोवशा जेजूच्या जायत्या ओपारी मोदें लोकांन चड आयकल्ली ओपार ही, चड प्रचलीत आसची ओपारी वेचीक पुताची ओपार. पूण जावंक पुरो म्हजे असलो एकलो पाद्र्याप आसा. ताणें येवन हांगा वासाक वचूंक सुरू केलें गी शुभ वार्ता वाचूंक. त्या वेळी एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, कळ्ळें ओपार खंयची वेचीक पोताची ओपार. आतां कळ्ळें लांब आसा. देखून पाद्र्यापांनी मुटवी केली की ही ओपार हांवें 100 फावटी आयकल्या, देवाचें उतर हें म्हळें. म्हळ्यार हांवें कुशालकायेक म्हणचें मात्र न्ही, जायते फावटी आमचें चिंतप अशें आसा, हें हांवें आयकून जालां. कितले फावटी आयकूनचें. देखून आमी लायट स्विच ऑफ केल्ल्या बरी ही शुभ वार्ता ही ओपार येता आसतनाच ही हांवें आयकून जाल्या म्हूण आमच्या मोतीचो लायट
ऑफ करून दवरता. देखून ह्या शुभ वर्तेन कितें आमकां मेळटा तें थोड्या फावटी आमच्या मिती भायर वेता, मेळनासतना सुकोवन वेता. तरी वेळ मेळटा तर ही शुभ वार्ता, ही वेंचीक पुताची ओंपार परत्यान वाचया. हांव तुमकां सांगता, हर एक फावटी वाचतना कांय ना कांय नवें 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 तुमकां देव सांगताच, तुमच्या कानांनी घालता. हर एक फावटी वाचतना, कित्याक तितली गिरेस्तकाय ह्या ओंपारींत आसा. म्हणटच देवाचें उतर उरिल्ल्यो ओंपारी या उरिल्लें उतर गिरेस्त न्हय म्हणून न्हय, पूण हांतू आमी शिकचे तितलें जायतें लिसांव आसा. 2 संगती मात हांव सांगूंक सोदतां. एक, ह्या सगळ्या ओंपारींत पुताक आपणाचो बापोय कोण म्हूण कळटा. आपणाचो बापोय कोण म्हणून कळटा, पूण तो बापोय त्या बापायक ताणें होगडायिल्ल्या वेळार मात्र ताका कळ्ळें. जायत्या आमच्या भुरग्यांक आवय बापायचें मोल खबर ना. जायत्या आमच्या भुरग्यांक आवय बापायचें मोल खबर ना. ती आवय बापाय सोडून गेल्ल्या वेळार मात्र कळटा. एका बापायचें मोल, एका आवयचें मोल एका अनाथ भुरग्या लागीं सारा. एका अनाथ भुरग्या लागीं सारा, अनाथ जावन वाडल्ल्या लागीं सारा. तांकां खबर आसा एका आवयचें एका बापायचें मोल. देखून ह्या पुताक ताच्या बापायचें मोल कळटा. दुसरें जावन ह्या ओंपारींत त्या पुताक बापाय मुखार आपणाचें मोल कळटा. त्या बापाय मुखार आपणाचें मोल कळटा. आपूण सादो सांडून गेलो न्ही, कित्याक उपरांत ताचो बापूय म्हणटा आदल्याक ताच्या चड करून ताका मान सन्मान दिया, कित्याक तो म्हजो पूत, तो म्हजो पूत. आज आमी कितें करया पळया, एक उतार हांव विंचतां. बाबा बाबा एक उण्यार उणें 4 कडेन आमकां हें उतर आयकूंक मेळटा. बाबा पयलें जावन तो पयलो पूत येवन ह्या संदर्भार खंयच्या ओंपारीच्या सुरवेर आमकां आयकूंक मेळटा. एका मनशाक 2 पूत आसले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आसती सो म्हाका दी. ताणें बापायक आपयलें बाबा, पूण ताच्या मनांत इरादो बापायक मान न्हय, म्हज्या वास्तीचो वांटो दी. आनी तो विचारतना बापायक कशें तरी आपय जाय न्ही, बाबा म्हळें ताणें. उपरांत दुकरां सांगत आसतना त्या वेळार ताची मोत उजवाडटा आनी त्या वेळार तो म्हणटा दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी आपूण खावून पोट भरता म्हण चिंतलें, तरी पूण कांय जालें ना. देखून तो उपरांत म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस आसा. हांव वेता आनी म्हणटा कितें आतां पळया, हांव वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. परत्यान तो बाबा म्हणटा, पूण बापोय ना ताचो, बापोय ताच्या घरा आसा. पूण परत्यान त्या दुकोळांत आसतना परत्यान तोच शब्द वापरता तो बाबा. पूण आतां ताची मोत उजवाडटा, ह्या उजवाडल्या निमाणें बापाय लागीं वेता आनी पूत आपणाचो येवचो पळयता आसतना बापोयच धांवता. आनी त्या वेळार बापोय तोवळ पुता बापायन ताका वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तोवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. परत्यान तिसऱ्या फावटी आमकां आयकूंक मेळटा पुतान म्हणचें बाबा. पूण आतां पयल्या फावटी म्हणच्या बाबाच्या म्हणच्या की हांगा वेगळो अर्थ आसा. आतां ताचो बापोय ताच्या मुखार आसा. आतां कोण तो म्हणलें ताका खबर आहा, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तिसऱ्या फावटी. चवथ्या फावटी आमकां आयकूंक मेळटा मलगडो पूत येवन तोय रागार शिणून आपल्या बापायक म्हणटा बाबा हांव इतलो तेंप तुज्या सांगात आसुल्लो. आयच्या दिसा विंचोवन करया खंयच्या नमुन्यान आमच्या सर्गींच्या बापाक आमकां आपोवंक जाय. पयल्या फावटी म्हज्या हक्काचें म्हणून सांगूंक गी, हे आमची मोतूच वाडल्या वेळार गी बापा म्हणचें गी. ह्या उपरांत आमचें मन परिवर्तन जावन बापोय आमकां वेंगूंक येता आसतना त्या वेळार म्हणचें गी बाबा ह्या मलगड्या पुता बरी. परत्यान हंकारान ह्या ना समजोनेन बाबा. कांय नंतर आमच्या बापा आमचे उपरांत मागणें मागतना
खंयच्या नमुन्यान आमी ह्या बापाक आपोवचे मतीन दवरया. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या पवित्र सदाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सर्वनेचो फळ आमकां लाभूं, आमच्या पातकी सैमाच्यो वंदवण्यो दमोवंक आमकां बोळ मेळूं आनी आमच्या आत्म्याक गरज आसलेली सर्गीची देणी आमी जोडूंक पावूं. आमी मागता आमच्या सर्वंदरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो काळ सर्वनेचो. आमच्यो बंदवण्यो दमून तुजी साकरी करूंक निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापाईच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जयचे, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जयचे. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काळच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा.
भावार्थ सोगुट परगटोया. सोया जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही भरला. तुझ्या येण्यात सोया जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मिणीचे काकुळट कर. तांकां आनी तुजे सकती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजवळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे माये संगाती, भगवान तुझे तिचो पती, भगवान धर्मपता आनी सर कळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमकां रसलोलो सांबाळचो देव आसतना आमी कोणूच आनाता न्हय हे मनान दवरून त्या बापाक आब्बा म्हूण उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता सर्गी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू मोजेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मोजेत राव जेजू मोजेत तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी पडटलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी पडटलो. ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. सर्वेस्परामशा मोगाळ बापा, तुझ्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोमू आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या कन्यांनी तो अदेक अदेक रुजू जावं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. कार्मेल साहिबिनीचे नवेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणा कृष्ण चरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुसारून घालतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गलचे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी बळे माये, कथनांतले औंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार द्रडपातींनी आनी तीर भरवशान तुजे चडशी आमी येता आनी आमचो सव करचो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर. हे बोधायळी औंकवारी मरी, तुजे आसऱ्या गावलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस सुचलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकूंक ना. हे पातयेन दैर कांग्यो तुजे कडेन धांवून येता.
ये औंकवारीचे औंकवारी मुझे माये तुझे कडे येता पातकी आणि कंतीश तुझे मुखार लावता मनीस जाल्यार हे पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आणि हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली सुमी तुजी सांगाता स्त्री आमच्या तूं सदैव आणि सदैवी फॉलची कुशीची जेसू देवाची माये आता आणि आमच्या आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये नमान मरिये कृपेन बरयल्ली सुमी तुजी सांगाता स्त्री आमच्या तूं सदैव आणि सदैवी फॉलची कुशीची जेसू देवाची माये आता आणि आमच्या आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये नमान मरिये कृपेन बरयल्ली सुमी तुजी सांगाता स्त्री आमच्या तूं सदैव आणि सदैवी फॉलची कुशीची जेसू देवाची माये आता आणि आमच्या आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये हे भाग्यवंती मारिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धरलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा खातीर तुजी बेन जाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आणि आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां आवय कशी आदार दिवन आयले देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे मोगाचे सेवेचे आणि मागण्यांची जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुजे आनी तुजे हाती आसलेल्या बळकाचे कृपे वरवीं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Bapaci, Potaci, Păi, 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 Pă